Jesu Christa Unia ruparli punascha Namo Namo Surgundara Sakramentam Karacha Namo Namo Jesu Christa Unia ruparli punascha Namo Namo Surgundara Sakramentam Karacha Sergi Sudev tum Amka Melo Ravla Depon Lipon Tuve Unya Chiru Dekla Unya Vainaim Tu Am Shikhan Sata Amcha Mogan Boron Tuka Samarpita Namo Namo Jesu Christa Mudia Ruparli Ponascha Namo Namo Surgundara Sakramentam Karacha Namo Namo Jesu Christa Unia ruparli punascha Namo Namo Surgundara Sakramentam Karacha Lagi setau somnya satau tuji gorsa Tuji sengirawan vista tau cine gorsa Sendu satau ami kevan tuji darshan Sakshi tuta आम्ही तुझ्या पवित्र नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाली पोनाश्चा नमो नमो सुरगुंधरा सक्रमेंtam Karacha Jesu Christa Unia ruparli punascha Namo Namo Surgundara Sakramentam Karacha पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान पवित्र एवखरिस्तांत हजाराच्या सुम्या जेजू सर्गी आंज बडव्यांचे थेंगायान तुका महिमा दितात तुका वर्णितात तुझी स्तुती करतात आमी तेंच करूंक हांगा आयल्या सुम्या पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान सुम्या तुझे शिस तुजो फाटलाव केल्ले तुजे खातीर
आपले प्राणच दिल्ले संत भक्त निरंतरी सर्गी बापाची महिमा वाखाणतात, स्तुती करतात, होगोळसितात. आणि आम्ही त्या संत भक्तां संगी मेळोन तुका वरुणुंचाक, तुजी स्तुती करच्याक, अर्घां दिवच्याक हांगासर आयले हांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. अजूनही आम्ही या संसारांत वाटसुरे आसचे, सोम्या तुज्या उतराच्या बळान, तुज्या कृपेन, तुजे सक्रामेंत घेवन पवित्र जावच्या त्या आमच्या झुजांत आमी आसांव. आनी आमी आज आयल्या सोम्या तुका हरसूंच्याक, तुका वर्णुंच्याक, तुजी महिमा गावच्याक. सोम्या तुका जावं मान, होगळाप आनी आनंद ससनाच्या ससनाक. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या होगळाप जेजू, तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जय जेजू, जय तुका सोम्या जेजू. जय तुका सोम्या जेजू. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करताव, आमी तुका आराधन करताव. सर्व मान फावो जाल्ल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व होगळा फावो जाल्ल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व स्तुती फावो जाल्ल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व पवित्रपणान भरलेल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व भाग्यवंतपणान भरलेल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व मान गौरव फावो जाल्ल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व दैविकपणान भरलेल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व महिमेन भरलेल्या सोम्या जेजू, आमी तुका आराधन करताव. सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या सोम्या जेजू. आमी तुका आराधन करताव. घडीभर सोम्याचो सांगात बघया. सोम्या आमचे सवय आसा, ताचे सवय आमी आसूंक जाय. सोम्याचें दर्शन घेवच्याक आमी हांगासर आयल्या. इसाया प्रवाद्याक देवळांत सर्व पदवेदार देवाचें दर्शन तो देखता. थंयसर तो कितें देखता आमी वाचताव इसाया प्रवाद्या ग्रंथांत. सर्वेस्पराक एक उंच सिंहासनार बसलोलो पळयलो. ताचे नेसनाचे सोबायेन मंदीर भरलें. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांगा जन एकल्याक स पाकटे आसले. दोन तांचे मुखामळ दांपूंक, दोन ताचे पाय दांपूंक आनी दोन उबोन वसोंक. ते एकामेका अशे म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. मोगळ भावा भयणीनो, इसाया प्रवाद्यान देखिल्लें तेंच दर्शन आमी हांगा देखताव. तस्सो देव आपल्या वैभवान हांगासर हजर आसा. ताच्या हजरपणा मुखार आमी सरपडून आसाव. सर्व देवदूतांच्या गायना संगी आमी त्रिएका देवाक आराधन करून घेवया. हे देवा बापा तूं सर्गेंच्या.
तूं सर्गीच्या सर्वोण तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तुझे इच्छा सर्वोण तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्र सर्गीच्या सर्वोण तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया देखून बसया मगळ भाव भयणीनो आज आमी सर्व सांता भक्तांक मान करता हांव तांचो उडास काडून तांचे तोम प्रेरण जोडून तांचे बरीच जावच्याक पवित्र जावच्याक आमी आशेता हांव आनी आमच्या काळीज त्या दिशेन अत्रेकता आमच्या बापाच्या मागण्यांत तुजें नांव पवित्र जावं म्हणून मागोवंक जेजूनच आमकां शिकयल्लें देवाचें नांव पवित्र कित्याक तोच पवित्र इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत आमी वाचता तोच पवित्र
इस्रायल परजा देवाचें नांव काडूंक बी येताली. देखून देवाक फकत सोमी म्हणल्यार उतरां वळखताली आनी आमी सोमी म्हूण आपयता. आमी जाणा हांव मैजेक त्या जळत्या बोल्या कडेन सर्वेस्पर देव सांगता, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वानो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. जेरुसलेमाच्या देवळांत मंदिराचें समर्पण करतना याजाक तुतुर्यो फुंकून गायतना एक कूप येवन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें. अशें सर्वेस्पराचो वैभव मंदिरांत प्रवेश जालो. इसाया प्रवादीचें देवाचें पवित्र दर्शन देखून तो म्हणटा, हाय म्हजें खाटा, म्हजें नास जालें मूं, कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटांचो मनीस. म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक पळयलां. त्याच बगनांनी मोगा बाबा आमी आयल्या. हांव एक मेळ्या वोंटांचो मनीस, पूण म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. हे भाग आमकां फोव जाला. सोमया मुखार आमी आसा. जेजूचें देवपण वळखून सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिल्लो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. म्हज्या काळजांत हिंस बोगणां आसात जीं कितें पेद्रूच्या काळजांत आसलीं, पूण सोम्याक आमचें तोंड पयस सर म्हूण सांगूंक आमकां धैर्य ना. पूण ताका लागीं येवंक आमी आयल्या. पूण आमचें पातक वळखून, आमचें उणेपण वळखून, ताचें बक्षाणें मागून आमी आयल्या. रोमी शतपती जेजूचें पवित्रपण वळखून म्हणालो, सोम्या, तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्हय. आनी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र येवकरिस्त आमी काळजांत शिवच्या पयलें तेन्ना आमी म्हणटा, हांव सोम्या, म्हज्या काळजांत तुका घेवंक हांव फावो न्हय. पूण एकच एक उतर म्हाका भलायकी दितली. आनी अस बरवशान आमी आयल्या. ना फावो आमी तरी सोम्या मुखार आमी आसा. देवाचें हंस पवित्रपण आमी ह्या आराधना वेळार बघून आसा. हें पवित्रपण साखून देवाचें आराधना आमी करया. अपुरबायेचें गीत आसा आमच्या मालगड्यांनी आमकां दिल्लें, सदां जावं भाग्यवंत, M6 आमच्या बुकांनी. सदा साबू भाग्यवंत, Santissima Sacrament, आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा. सदैव आसाय पवित्र स्तुत, कुडी आत्म्यारथा मासा सैत, कुडी आत्म्यारथा मासा सैत.
Sokon tuka sevita, so chetai rauta, devani moni smeron dogi yesaka, devani moni smeron dogi yesaka. Devu devanso undo ancha horyanso sakramen mogaso nisgrasatyaso sakramen mogaso nisgrasatyaso Devo Nevaso Dosro Sana Trindadiso Santa Sandanso Patyanico Sokeso Santu Santanso Patyanico Sokeso Devo Satvya Sargavoilo Haunter Kido Hedarni Voilo Koso Sanga Deva Dev Sarbietolo Koso Sanga Deva Dev Sarbietolo Kare Utar Astu Kadita Santango Sokarta Amche Khal Tuche Kurbeche Besa Amche Khal Tuche Kurbeche Besa Mai want samia mukarame asau tache वर्णन दौड़ स्वामी खाइले निकाल शांत आम्ही बघताव देवाचे दर्शन जोडलेलो इसाया प्रवादी जालो देवाचे उतर परगटी लागलो देवाच्या उतराची साक्ष जालो बरोवशाचो प्रवादी जालो देवाच्या सांगतपण देवाचो देव आमचो बुजोनदार तो राखता सांबाळटा म्हणलें ताणें परगट केलें लोकांक बुजयलें लोकांक बरोवशान भरलें देवाचें दर्शन जोडलेलो इसाया प्रवादी जालो तुका आनी म्हाकाय थंयचो आपोवणें लाभलां देवाचो प्रवादी जावचें जेजूचो पवित्रपण साकरलो सान पेद्रू धर्मदूतांचो मुखेली जालो पयलो पाप साहेब जालो पवित्र सभा 16 वर्सां थांडेली जालो आनी आमी हांव सान पेद्रू तावन आराम कर येदोळ पर्यंत पाप साहेब पवित्र सभा 16 वर्तात
पण प्रमुख थरान San Pedro जेजूचो आपोस्तल जालो. आपोस्तल म्हळ्यार धाडिल्लो सोम्याची सुवार्थ परगट करच्याक. आनी तो आदेश घेवन आमी धाडिल्ले आसा सोम्याचे आपोस्तल जावन धर्मदूत जावन आमकां हर एकल्याक भाग्यवंतपणाक आपयलां. San Paolo तेसलोनिका घरांक बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत तेच म्हणटा 4थ्या अध्यायान 7व्या वळेर आमकां भाग्यवंतपणाक आपयलां. अनेक रितीन आमी कशें भाग्यवंत म्हणलें San Paolo सांगता कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देवाचो वैभव देवाची ती महिमा आमच्यान आटापोवंक जायत. आनी San Paolo म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी हें मंदीर देव रावता जाल्यार देवान आमकां दिल्लें वर्तें भाग आनी कितें. हाच्या की वर्तें भाग आनी कितें आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमी त्रिएका देवाची मंदिरां. आनी आज मैजे बरी आमी हांगासर जेजू मुखार आसा. त्या जळत्या बोल्या मुखार मैजे सरपडलो. पांयांच्यो वाणो ताणें काडल्यो. पांयांच्यो वाणो काडचे म्हळ्यार आपणाचो अहंकार आपणाचेर तूं होंदोन रावचें आपणाचेर तूं खुशी करची तें खान पयस दवरलें आनी देवाची खुशी करूंक तो मुखार सरलो. बेथनीच्या त्या घरा मार्था आनी मुरयेच्या घरा मार्थाची बहीण मुरी जेजूच्या पांयान थळा बसली आनी ताचें उतर आयकूंक आतुरायेन रावली. आनी जेजू कितें उलयता तें आयकली आनी धन्य जाली. आनी आज आजुनूय तिचे बरी आमी सोमियाच्या पांयान थळा बसल्या ताचें उतर आयकुच्याक ताचें बुजवणेचीं उतरां आयकुच्याक बरवशाचीं उतरां आयकुच्याक ताच्या मोगाचीं उतरां आयकुच्याक. घडीभर जशें मुरी जेजूच्या पांयान थळा बसली तशीं आमी मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याच्या पांयान थळा बसया ताचें उतर आयकुया. कितें सोमी म्हाका सांगता. आज एक तुस उतर आमच्या काळजांत आमकां आयकता. पवित्र जाया कित्याक हांव पवित्र. पवित्र जाया कित्याक हांव पवित्र. हें आमचें झूज मोगाच्या भावा भयणीनो. आमच्या बोवारी आजच्या सर्व वायटा मदें हांवें पवित्र जायजे जाल्यार म्हज्यात सक्तेन जायना. सोमयाचो आदार नासता म्हज्यान जायना. पूण आमकां भरवोसो आसा. भक्तांचो एकठार म्हूण आमी म्हणटा. भक्तांचो एकठार सांत भक्त आसात ते आमचे खातीर निरंतर विनंती करतात. सांतांची ती लदीन आसा ते मोठवी लदीन आमी म्हणून गावून सांत भक्तांचो आदार मागया. ते कशें पवित्रपणाक पावले पवित्रपणान जियेले तशीं आमी पवित्रपणांत जियोवच्याक दिंबेर पडया आनी आमच्या सांता भक्तांच्या मुखार गेल्ले तांचो आदार मागया. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर भाग्यवंती मरिये देवाचे माहे आमचे पासत विनंती कर.
घेवन मी गेली आमचेर पासून विनंती कर घेवन देवदूतानो आमचेर पासून विनंती करा घेवन सुवासनानिका आमचेर पासून विनंती कर घेवन सुसे आमचेर पासून विनंती कर घेवन पेद्रू आणि पावलू आमचेर पासून विनंती करा घेवन आंद्रे आमचेर पासून विनंती कर घेवन सुवाव आमचेर पासून विनंती कर घेवन मोरी magdalena आमचेर पासून विनंती कर घेवन इस्तेफान आमचेर पासून विनंती कर अंतियोकाच्या घेवन इनासा आमचेर पासून विनंती कर घेवन लोरेसा आमचेर पासून विनंती कर घेवन perpetua आणि felicita आमचेर पासून विनंती करा घेवन Agnesa आमचेर पासून विनंती कर घेवन Gregory आमचेर पासून विनंती कर घेवन Agostini आमचेर पासून विनंती कर घेवन Athanasa आमचेर पासून विनंती कर घेवन Bacila आमचेर पासून विनंती कर घेवन Martina आमचेर पासून विनंती कर घेवन Benedicta आमचेर पासून विनंती कर घेवन Franska Dominga आमचेर पासून विनंती करा घेवन Francis Savera आमचेर पासून विनंती कर घेवन Suau Marivianney आमचेर पासून विनंती कर घेवन Sionaच्या Katrina आमचेर पासून विनंती कर आविलाच्या घेवन Teresa आमचेर पासून विनंती कर घेवन Alfonso Ligori आमचेर पासून विनंती कर घेवन Mother Teresa आमचेर पासून विनंती कर देवाच्या सोमे Santa Bogdano आमचेर पासून विनंती करा तुझी दया दाखो निवार आमकां येशू म्या सर्व वाईटांतली निवार आमकां येशू म्या सस्ताच्या मोरडांतली निवार आमकां येशू म्या तुवें मनशां सैम घेतलेले वरवीं निवार आमकां येशू म्या तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं निवार आमकां येशू म्या पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां येशू म्या आमी पातकी तुजे लागीं मागता वायक आमकां जेसू जिव्या देवाच्या पुता तुजे लागीं मागता वायक आमकां क्रिस्ता ऐक आमकां ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां भगवंतपण सोडचें एक लांबायेचें पयन संता भक्तांनी आपल्या दिसपट्ट्या ल्हान व्हडां कामांनी तें जोडलें आमी हें जोडूंक
जाय जेकून सांता भक्तांचो आदार आमी मागलो आनी अशेंच आमकां निरंतर खुरपाय जाय. आमी आतां आमच्या मोगाच्या पासत आनी ह्या संवसारार पवित्रपण येवच्या पासत मागया. पाताक आदारन देवाचो सांगात होगडायिल्ल्यांक सोमया मुखार हाडया. सोमयाच्या त्या पवित्र रक्तान तांकां नितळ करन परत पवित्रपणाक तांकां हाडूंक आनी येवंक फावो जावं म्हूण मागया. वायट सवयांचे गुलाम जावन देवाचे बिरान नासतना जियोवचे आसात तेय सोमयाक ते येवच्याक मागया. देवाची वळख आसून संवसारी कुशलाय आदारन ताची स्तुती करच्या बदलाक संवसारी संगतींगस लोभदण आशिल्ल्यां पासत मागया. आमचे कुटुंबां आसात पवित्र नदीचे प्रतीक तांणी जाय जे आसलें पूण ही कुटुंबां मागण्या आनी देवबिरान नासतना नास्तीक म्हणले बरी जियोन आसात. ही कुटुंबां देवाच्या आदारान कृपेन देवाची महिमा गावची धाकटुल्यो पवित्र सभा जावन दी म्हूण मागया. इस्रायल रशिया हांगासर झुजां जावन आसात आमी जाणाव. मनशाच्या अंकारा वरवीं आनी आपुणूच व्हड म्हूण लेखच्या ह्या स्वार्था वरवीं पवित्रपण जोडच्या बदलाक एकामेकाक लगड करचें थंयच जाता. देवाची मंदिरां नाश करचें आमी पळयत हांव. हें सर्व सोमी आपल्या बळवंत हातांनी निवारून मनशांत शांत समाधान आसा करून दिवन मागया. आमच्या कुटुंबां पासत मागया. आमच्या कुटुंबां देवाची पवित्र मंदिरां जावन दीत म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचो उडास काडया. तांकां सोमयाक समर्पण दिवया. आनी आमी हांगा जर आसलीं सोमयाचो स्पर्श जोडूंक फावो निरंतरी ताच्या आदारान आमकां भलायकी मेळटली. पातकांच्या सर्व त्या तेंते सामा वयर जैत व्हरून नितळ निसखळ जिणी जियोवन पवित्रपणी जिवोवंक सोमी आमकां आपडोवन दी म्हूण मागया. कुडीची मतीची आनी कसलीय अस्कत खाय आनी पिडा सोमी निवारू म्हूण मागया. सोमयाचे आशिर्वाद जोडच्याक गीत कवया.
Spirit विजित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदां समचे ते आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझे पवित्रपण हर एक घडये वळखून घेवन हें पवित्रपण साकिल्ल्या आमी आमची जिणी बगेवण करूंक आमकां प्रेरण दी. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. टोपीच्या सौम्या मंदिर तुझे सोमचक बहुत सुंदर है. उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूच्या हरसूच्या सौम्या दरबाराच्या. आत्मो मोजो आज पवाशिता तुझ्या येण्याक घरात तुझ्या रावण दर्शन माता मोगा बोलाले तुझे घरी जियोंक फावो कर सौम्या दर्शन लाभय धन्या. सौम्या मंदिर तुझे सोमचक बहुत सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूच्या हरसूच्या सौम्या दरबाराच्या. हे मिस लेतिशा डिसोजाच्या आत्म्या खातीर भेटोवचें. आज हांगासर मीस भेटोवंक तशेंच नोवेन करूंक आमच्या संगत आसात बाप जोकीम फेर्नांडीस मांगलोर दियेसीचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे डिरेक्टर ते जावन आसात. फादर तुमकां उर्वा फिरगज कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी स्वागत म्हणटा. तशेंच तुमच्या मिसावाक देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमी समेस्तां मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मुखार भाव भयणीनो, सर्व सगळ्या संता भक्तांची ती देवाची परब आज आमी समरमता आणि आमकां हर एकल्याक यापोवणें मेळ्ळां पवित्र जावच्याक. हे सांत भक्त सादे भोळे आमचे बरीत मनीस ते कांय विशेष देवाच्या कृपेन भरलेले न्ही. देवान तांकां सांत केल्ले न्ही, ते सांत जाले. सम्याचे शिस जावन जें कितें सम्यान तांकां आदेश दिल्लो आसा त्या प्रमाणे जियोवन सम्या खातीर आपलो जीव दिवन ते भावार्थान देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या सेवेन जियेले आनी सांत जाले. आनी अशें देवाच्या कृपेन
ते बरोवन ते जियोंक लागले आनी आमकांय ते आदार आमची आवय बापय आमची मोगाची साबार जाणां ह्या संतां सांगाता आसात तांचे पासो देवाक अर्गां दिवया आनी आमी ह्या संवसारी झुजोन आसांव विविध थरान आमच्याच कुडीच्या वडण्यान थंय मती आमच्या सर्व हंकार तशेंच हेर रितीच्या वडण्यान थंय आमी झुजोन आसांव पवित्रपण सांबाळूंक प्रयत्न करून आसांव समेची सुबाम कृपा आमचेर आसूं म्हूण मागया पातकां वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र रितीन फोव ते परी वांटो घेवच्या पासत तयार जावया सांगता आमी म्हणया हांव पातची चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव अनुसरून सांगता मनाची चूक तोंडां अनुसरून वायट धरून आनी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच संपवार वडीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. Sumia kakutka Mahima deva usargi Ani shanti tacha ishtam samsari Sarvespora deva sargincha raya Sarvadvedar deva bhava Ami tuka namaskar karta Ami tuka divasa Tuja tur vaibhava pasun Ami tuka bhaganta Sumiyan Jesu Krista Bapaच्या एकल्याच पुता Sumia deva देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या बुच्या कोसाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया चड पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें सैत एकाच दिसात संभ्रमूंक आनी ह्या सैता पासत तुका वाखानूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवोन भावा भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थना आमी विस्वासान करता सर्गीन तांच्या सांगाता आमी तुका वाखानूंक पावच्याक
तुज्या पवित्र आत्म्याचे शुभम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उगडापन पुस्तकांतलें वाचप. तेदवां दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवन देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोवन येतलो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या तळ्यान ताणें बोब मारून म्हळें, नाका आमच्या देवसेवकाच्या कपालाचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बादा करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्याचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायलाच्या समेस्त कुळ्या मदले ते. हें जातच कोणाच्यांनी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तातूंत सर देसा भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी काजरां ताळे घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटलो, तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन. सिंहासना भोंवती मालगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले, वयते आशिर्वाद आनी महिमा, जाणवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवां मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालन आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोवन आयलेले म्हळ्यार एस्ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतार हें. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संवसारांनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर ती खातीर करून दवरल्या. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळात. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारोका देवाची कृपाक तो जोडटलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात.
तुझे मुखामोळ पळयोंक अत्रेकता ती हिंज जाकोबाच्या देवा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. सांजोवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर हें. देवाची ओळखता. Alleluia, 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 Alleluia. येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टतेल्यानो आणि वसन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सर्वेस्पो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जोमो पळेवन जेसू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस ताचे सरशी आयले. तो वळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितलीं भागी. सर्गींचे राज्य तांचें. रुदान करतात ती कितलीं भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितलीं भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितलीं भागी. ती दादोशी जातलीं. दया दाखयतात ती कितलीं भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितलीं भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदनी भोगतात ती कितलीं भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी भोगूंक आनी सर्व तराची खडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलें भागी. संतोश आनी उल्हास भावा. कित्याक सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हें. वागणी तुका क्रिस्ता.
जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, 20व्या शतमानाच्या सुरवेर उदेंती युरोपांत विशेष तरान दोगदोनी आसली, क्रिस्तांवांक दोगदोनी आसली. आनी ह्या वेळार एक बिसायब ह्या दोगदोने मदें बळान धैर्यान सुवार्ता परगट करतालो. कम्युनिस्ट राज आसलें, तांकां भिये नासतना सुवार्ता परगट करतालो. आनी ह्या बिसायबाक विचारले वेळार हें धैर्य तुका खंय थावन लाभलें, कशें तूं इतल्या धैर्यान ह्या कश्टा मदें सुवार्ता परगट करताय. तो वेळ ताणें ताची खाणी सांगली. हांव ल्हान आसतनाच अनाथ जालो. म्हज्या आजे सांगाता हांव आसलो आनी म्हज्या बाप्पू सांगाता, म्हजो बाप्पू पाद्र्या फिरगस विगार, ताचे सांगाता आमी रावल्ले हांव. आनी एक दीस हांव ल्हान भुरगो आसतना एक दीस सोजेर आयले. बापूक त्या फिरगेच्या विगाराक तांणी कैद करून व्हरून गेले. आनी इगर्जेंत आनी घरांत आसले सर्व धर्मीक वस्तू सक्कड व्हरून गेले आनी सगळ्यो धर्मीक वस्तू तांणी उलफायल्यो. थोड्या तेंपान म्हज्या बापूक कोणाक पाद्र्याबाक कैद केले. तेच सोजेर परतून आयले. येवन इगर्जेंत आनी घरांत सोदना करूंक लागले आनी कांय धर्मीक वस्तू उरल्यात गी म्हणून, आनी मेळिल्ल्यो पुरा घेवन तांणी त्यो उलफायल्यो. आनी हांव आनी म्हजी व्हडली माय थंय बागला कडेन उबे आसतना एकल्या सोजेरान म्हजे कडेन विचारलें, आमचे व्हडले मांय कडेन विचारलें, आनी कितें तरी धर्मीक वस्तू आनी खोरीस तुमच्या लागीं आसात गी? व्हडली मायन म्हळें आसात आसात, पूण ते तुमकां व्हरोंक जावचें ना. आनी तिणें बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी कुर्साचो गुर्त काडलो. आनी थोड ते सोजेर थटक जाले. कितेंच उलयनासतना सिदा गेले. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या आजेच्या त्या धैर्यादीक भावार्थ थंय पळोवन ह्या भुरग्या थंय भावार्थ उदेलो आनी सुवार्ता परगट करीचे म्हणून ताका आपोवणें लाभलें. आनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तो याजक जालो, बिस्प जालो. आनी तो म्हणटा आजुनी हांव धैर्यान सुवार्ता परगट करता जाल्यार म्हज्या आजेचे तो धैर्यादीक भावार्थ. बंदुकेच्या त्या गुळयेक भिये नासतना त्या सोजेरा मुखार तिणें बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें काडलें. तोच कुरीस म्हाका आज धैर्य दिता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुका आनी म्हाका भावार्थ जियोवंक धैर्यान बरोवंक हें घडीत आमकां प्रेरण दिता. आनी आज आमी मान करता ते सांत भक्त अशेंत त्या सोम्याच्या कुर्साच्या बळान त्या धैर्यान फुडें सरलेले आसात आनी ते भावार्थाक साक्ष जाले. ते आमकां प्रेरण हे विशेष तरान विशेष विटनेस साक्ष सांता भक्तांची जिणेंत तांणी साक्ष दिल्ली आसा. पूण हे सांत भक्त सादे तुमचे आनी आमचे बरीच, पूण तांचे व्यत्यास कितें तांचे थंय? तांचे ते व्यत्यास तांचो खरो भावार्थ, थीर भावार्थ कितेंय जावं जीव सयत वचो सोम्याचेर दृढ भावार्थ. तो राखता आनी सांबाळटा म्हणलो तो भावार्थ. आनी दुसरें, हांव सोम्याचो सीस, ताजो भक्त मात्र न्ही, ताजो सीस हांव, ताजो पाटलाव करचो, ताणें सांगिल्ले परी जियोवचो सीस हांव. ती एक दृढता तांचे थंय. आनी तिसरें, सोम्यान कशें एकामेकाक सेवा दिवंक आमकां आपोवणें दिलें तशें सेवेचें तांचें जिवीत हेंच तांकां शांत करूंक शकता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सांगता सांत भक्त कश्टले. ते अंडरवेंट पर्सिक्युशन. आतां पर्सिक्युशन म्हणटाना तांकां धरले, मारले आनी तांचो जीव काडलो म्हण आमी चिंतचे. ते एका कुशीचें तांचें पर्सिक्युशन आनी एका कुशीक तांणी कश्ट सोसले आसात. तांच्यात जिणेची तांच्या जिविताचेर जैत जोडूंक तांणी प्रयत्न केल्ले आसा. तांच्यात स्वार्थाचेर, देअर ओन सेल्फिश डिझायर दे फॉट. म्हज्या स्वार्थाचेर तांच्या स्वार्थाचेर तांणी झूज मांडलें. तांचे चिंतच्या बदलाक पेल्या वशान चिंतूंक झूज मांडलें.
हे तांकां क्रिस्तां बरी जावंक प्रेरण दिलें. आनी ह्या संत भक्तांनी तांचो हंकार, द प्रायड, दे फॉट अगेन्स्ट द प्रायड, दे आर प्रायड. तांच्या हंकाराचेर हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार त्या हंकाराचेर तांणी झूज मांडलें आनी दे वर पर्सिक्युटेड. ह्या झुजांत ते जैतवन जाले. आनी तिसरें, तांच्याच त्या पातकांचेर ते झुजले, पातकांच्या त्या तेंतेसावांचेर झुजले. दे फॉट अगेन्स्ट देअर ओन सिनफुलनेस. ह्या पातकांक विरोध अलग रावन पवित्र रावंक ते झुजले. हे एका रितीचे पर्सिक्युशन. समाजांत सोर मेळ्ळें आसतना ह्या मेळ्या विरोध झुजचें आनी पवित्र जावंक आसचें निजायकी भोव कश्टांचें. आनी असले तांणी तले कश्ट तांणी सोंसले, तले सफरींग, तले पर्सिक्युशन तांकां तें मेळिल्लें आसा. एका लेखार म्हण येता, बोलप्या मदें शेळया भाशेन ते आसले आनी आमी तशेंच आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, बोलप्या मदें शेळया भाशेन. आनी समी देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती म्हण आसा, जो अंबावतीसान परगट केल्लें तशेंच आमी शेळया भाशेन आसा. केदळा हे संवसारांतल्यो सक्त्यो आसात, आमकां ग्रासूंक मेळ्ळे बरें आसात म्हण सांबाळून सांगिल्लें, पेद्रोनी सांगिल्लें आसा. देखून जागृत रावा शेळयां भाशेन. पूण हे शेळयो निरंतर तांचेर जाता, तांचेर कितें दाड पडटा तें सवांची, कश्टां दगदण्यांची आनी तशेंच आबलेसपणाची, ह्या संवसारी संगतींची ते तांकां दाड पडटा आसतना हे शेळयो कितें रावतात, सुमयाक विस्वासी रावच्यो आसात. आनी ह्या वेळार आमकां एका विशिश्ट देवाची आमकां वळख जाता ह्या वेळार. आनी तें कितें आजच्या वांजेलांत आमी आयकलें, 8 भागी. आनी असल्या वेळार हो देव दयाळा येसो, देव बुजोवन येसो, देव कणवळा येसो, देव दुखां पुसो, देव आमकां समाधान करचो, देव आमकां उमेद दिवचो. हांगा आमी तेंच वाचता 8 भागी म्हळ्यार तें. ह्या सोर आमच्या झुजा मदें आमी चलवतना देव आमकां उमेद दिता, आमी कश्टतना आमकां तो बुजोवन दिता, आमकां खंयसर समाधान ना, आमी अतंत्र जाल्यार हांव समाधान तो दिता. असल्या देवाचो अनुभव आमकां जाता, देवाचे काकुतीचे मुखामळाचें दर्शन आमकां जाता. आनी ह्या सांता भक्तांक जाल्लें तितलेंच तांकां तो काकुतीच्या देवाचो, जिणेन उत्तेजन उमेद दिवच्या देवाचो अनुभव जालो, तांच्या कश्टां दगदां मदें असलो अनुभव जालो. आनी आमकांय तसो अनुभव तो देव दिता. सांबावलो म्हणटा, जेन्ना हांव अस्कत म्हूण कळटा तो वेळ हांव बळादीक जाता. जेन्ना पेवलो ताका कळ्ळें ताचे अस्कत काय कसली, देवाचो आदार कुरपे वयर कुरपा ताका लाभली तो म्हणटा. आनी प्रवादी सभार पवित्र पुस्तकांत हांवें वाचता, ते प्रवादी जेन्ना ताची अस्कत काय तांकां कळ्ळी, देवान तांकां कुरपेन भरले, धैर्यादीक केलें, बळादीक केलें. आनी आज आमी तेच भागी म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. आनी कोण भागी आमच्या ह्या आधुनीक आमच्या ह्या परिस्थितींत संता भक्तांची मान करून तांकां वाती पेटोवचे ते भागी. ह्या संता भक्तांची जिणी नियाळण तांचे शेगून जिणयेंत पाळचे भागी. कलतेपणा विशांत व्हड भाशणां करून सांगचे भागी. ह्या कलतें जावन देवाक आनी मनशांक कालपणान जियोवचे मनीस भागी. बोळेपणा विशांत भायर सांगचे मनीस भागी. ह्या कलते बोळे जावन जियोवचे भागी. न्यायनितीच्या विशांत व्हड पुस्तकां बरोवचे आनी त्या विशांत परगट करचे भागी. ह्या सदांच्या जिवितांत न्यायनितीन तांच्या सक्ते प्रमाणे न्यायनितीन जियोवचे भागी. नितळ निस्कळ विशांत वाचून त्या विशांत गाजोवचे ते भागी. ह्या अंतस्कळ नितळ जावन पदकांचेर जैत व्हरोन निस्कळपणी जियोवचे भागी. शांती समाधान विशांत व्हड संमेलन करचे. शांत समाधान इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी पळयता, आमचे आसात व्हड संस्था आसात, पूण झुजां जाता आसतना शांती समाधाना विशयान उलयतात. पूण आमकां पळयता आमी युक्रेन आतां
फालिस्तीन तशेंच हेर गांवांनी आमच्याच गांवांत मणिपूर लोक मरता कश्ट जाता शांती विशांत भाशणां दिवचे हे बागीगी ह्या शांत समाधान हाडूंक अळिला सेवे म्हणटा ल्हान तरान म्हणी प्रयत्न करचे हे बागी आज तुवें आनी हें सवाल आमी विचारूंक जाय. हे शांत भक्त पवित्रपणा खातीर थानेले. दे थर्स्ट फॉर होलिनेस. संत अल्फोन्स द लिगोरी म्हणटालो, तो म्हणटालो क्रिस्तांव जावन जियोवचें व्हडलें विशेश न्ही, पूण हर एका क्रिस्तांवान क्रिस्त सांत जाय थंय विशेश. आनी हर एका क्रिस्तांवान पवित्रपणा खातीर लाले जाय, थाणे जाय, बुखे जाय. तुजी आनी म्हजी थान कितें, तुजी आनी म्हजी बूक कितें. हांव एक क्रिस्तांव जावन मातशी येता या क्रिस्त जावन क्रिस्ताक साक्ष दिवचो सांत जावंक प्रयत्न करता. सोम्याचो आदार मागया. हे युकरिस्तांत सोमी येता आमकां पवित्र करच्याक, ताचेच करच्याक आनी आमच्या मारिफाताची महिमा परगड जावच्याक. उबे रावन आमची बाबर्ताची विसारणी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सपदवेदार बाब तो सर्ग आनी पृथ्वी सोर असणार. आनी एकाच सम्याक क्रिस्ताक म्हणटा, देवाचो एकलो स्वत तो सर काळादी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उजलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका सुना बापाच्या सैबाचो ताचे बेसरस्त केल्यात आम्हा मनशापासून आनी आमच्या सर्वपणापासून सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रता वरवीं आमकां मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोंच ताका कुसार मारलो. ताणें गजमरण सोंसलें आनी ताका निकेल दिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिण्याची मुंसरी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र नाम सांगता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताता विसरला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापयले देव सभे सत म्हणटा. पातकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र आसा म्हणटा. आनी वेल्याच्या पुनर्जीवनाक आनी सदांच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. मुगळ भाव भयणीनो, देव आमचो बाप तसो आमचे लागीं उलयलो, ताचें उतर आमी आयकलें आनी आतां तशेंच उतरा प्रमाणे जियोंक जाय अशें बळ गठायत मागून घेवया. चे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या सर्व राजकीय आणि सरकारी मुखेल्यांनी आपणाची जबाबदारी समजून दुबळ्या आणि कश्टातल्या लोकांतय दया दाखोवन तांच्या सर्व गरजांक पावोवन नवी समाज रुपीत करच्या वावरांत तांकां बळादी कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां आनी पिडेस्तांक मान आनी गौरव दिवन मोगान तांची जतन घेवन उतर प्रायेर तांकां सांगात दिवन तांकां सर्व रितीन आदार दिवचें बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. समेस्त संतां भक्तांक मान पटयतना तांचे भवार्थी जिणयेची देख तांचे आदर्श जावन घेवन जिणयेच्या सर्व गणितांनी तांच्या मेटांनी सोलोवंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आज एवकारिस्तांत आमी वांटो घेतना आमी एवकारिस्ताचो चड मोग करून उर्बेन वांटो घेवन आत्मीक बरेपण संवसारी जिवितांत आपणावंक तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एकडे युक्रेन, इस्रायल अशेंच पालेस्तीन आनी खंयच्या गांवांनी लोक कश्ट जातात. त्या कश्टांतल्या लोकां पासून मागया. सदांच आमचो मोग करच्या सर्गींच्या बापा. सांदा भक्तांनी तांच्या जिणे मारिफात तुका साक्ष दिली. तुज्या पुता जेजूच्या मेटांनी समखून
तांणी तांचे वयर जैत व्हरोन पातकांतावन अलग रावन पवित्रपणी जियोंक ते सकले. आमकां हें भाग फावो कर. आमच्या सदांच्या जिणेंत बाबर्थान घट जावन निरंतरी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. दुर्बळी आमची चिडी तुवेंच दिलेली सगळेणी घेऊन आयल्या घालते बळी नितळ निर्मळ मागणी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मारून घे बोलून घे किरकोळ आमची ही गाणी. स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पितां तुका. उण्या वायना सवे घे तूं आमकां भर आमची जिवीत मोगान तुज्या. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैते वोंद केले आनी अमर जिविताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भाऊपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत मानता. आनी तांचे पासत तुका दिन वासून हो यज्ञ तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां बरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, चड पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सब काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे आवयसो सर्गींच्या जेरुजल्यासो आज करता आमी उत्सव असो दाबासो. थंय मैमेक पावलेले आमच्या भावा भयणींचो ससनाक घासता वा खन्नेसो थाळो. पळयोन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोष पवित्र सभेचो. आमी तुजे असक्त वाटसूर भुरगीं बाबर्थाच्या उजवाडान चलून वेतावती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोंक शेकी फुडें सरता धावी धावी. आनी समेज तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस्पर तूं सदांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका
जय जय उत्सर्गी दुःखाचे उत्सर्गी दुःखाचे उत्सर्गी दुःखाचे बापा खुर्स तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगात आपलेच खुशेन कसमरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पसोत समर्पणची तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वळवतलें हें म्हज्या उडासाक खरात Vad vart så gott på Gud tror jag Som i Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन एकाच देवाची भुरगीं आमकां पवित्र जावच्याक आपोवणें मेळ्ळां सर्गींच्या पवित्र बापाक आतां आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज तुमकां दी आनी आमी आमचे सुचलेल्यांक शिताव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतले विघ्नांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुथीन सरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूक. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूक. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. होसू जेजू आमचो सोमी आनी आमचो सोडवणदार. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी खंडीत सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळूना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. मुझे que devorte somia duka sevche durbolya kalsan boja duka swagat karche रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सोबे रावचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे हर बसता शांती प्रीती जीवन मोजे सदांची येता सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे हर बसता प्रीति जीवन मोजे सदांची येता प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा,
सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवे तुजी सजा पोवन पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वंदीत हांव सरकार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणींच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणान वांटो घेता हांव ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शकी तुज्या महिमेवान भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सगळ्या संत भक्तांची आज आमी परब समरंता तांची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तो सुदैव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव संत भक्तांच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो तांची देख घेवन आनी खरेपणीन जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साकरेक तुमच्या काळीजांनी मोन लावंक तुमकां गठाय मेळूं सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद बरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोष भोगूंक पावूं आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडका Y morir pompai rosari ai tuji mazur materia tuji mazur materia tuji mazur Materia amapasun vinatika Pompei rozar saibinic noven उपकार मागची मागणी ये पापा कथाबेन सलमल्ले आऊंकवारी आणि पवित्र सरीचे राणी बाबार्थस कत जावन पोटेपोन जैते बोंत जावच्या या दिसांनी आदी मागा अनभावार्थी असल्या पंपईच्या पुरुल्या गाफांत तू राणी आणि आवय जावन तुझो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेल्या बोंब्याक आनी देव सराक नमस्कार करून आयल्या जाग्यात हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गींची काकुळतेची भंडारा संवसारात चराय कुशीनी उदार मनान वांटताय तुवें देवडल्या काकुळतीन रसवड सलोवच्या त्या पाटात हांव मुचेरी येवंकवारी मुरी तुजे काकुळचे दोळे फोर्ती आनी तुज्या आदाराच्या येद्या वडा गरजेंत आसच्या मुची काकुळत कर कितलेशा जनांक तूं काकुळतीची माय सावन आसाय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरी म्हाकाय तूं दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र सरची राणी म्हूण पासारता उलो मारता नामान राणीये काकुळतीचे माये नमनाच्या जिवा अमृत आनी बरोवशा तुका आमी उलो मारता आमी पतीचे बेशी मारता या तुकाच्या कोडांत आसता आस्कार उस्कार सोन्नो आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शिकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सुदैवीक फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळ हे मोगाळी हे दुलोबी आऊंकवारी मरी भगवंती देवाचे माये आमा पासो तूं विनाती कर मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात दोगां जाणां मरी मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत हावन आतां मावणपणी आमी अर्गां दिवया पोंपेच्या फालक्यांत
रोसरची राणी म्हणून उलो करतना खुशी पावचे ये जेजूच्या पाप कथनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आणि भोव चड उपकार बाबडच्या मोनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतिनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता म्हजो बरतो मोग करची खरी आवय तूं जावन आसाय म्हाका दाखयले हांव तुजे थंय येता म्हजे कंती तुजे खातीर तुवें म्हाका सूण घालूंक नाय म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बसयलाय म्हज्या आकांतांत तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलाय कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेबोड घाल्ल्या वेळार तुवें माये पंपयच्या तुज्या सिंहासनांत रावन काकुळतीचे दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केलाय बाबडताना तुजे लागीं मागिल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावली आसाय तुझ्या बरेपण आनी कश्टांतल्याची तूं कितली बिरमत पावताय म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सरभरस ना तुजे सशी दागून येती हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी भटव्यांनी संवसारांत आनी सर्गा राज्यांत आशिर्वासले जावन आसचे पंपय माये तुका अर्गां जावं आमेन. ते सवा ह्या पोरी आसात पिडा गूण जावं दी म्हणून 8 जाणां मागतात बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 10 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हणून 5 जाणां बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां सर्व वायटा विघ्नांतलें अणवरांतलें राखून व्हरून दी म्हणून 4 जाणां कुटुंबांत समाधान राज जावं दी म्हणून 2 जाणां घरचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून दी म्हणून जाग्याचे रगले बेगीनच तिरसून दी म्हणून 4 जाणां मागतात घर बांदूंक फावो करून दी म्हणून 2 जाणां दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवन दी म्हणून 3 जाणां समर्थेचे कायदे पाळोवंक करपा फावो जावं दी म्हणून 3 जाणां काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती दिसपडतो ग्रास फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती कोर्तीच्या केजींत जीक मेळोवन दी म्हणून 3 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जावं दी म्हणून एकलो व्यक्ती परिक्षेंत पास जावं दी म्हणून एकले व्यक्ती आमची मागणी आनी ते सवा मोरये मुखार देवास मुखार आमी दवरया. म्हयन्याच्या पयल्या बुधवार आमी आसा आज प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व भुरग्यां पासत आमी मागया. सर्व अनाथ भुरग्यां पासत प्रत्येक रितीन आतां आमी मागया. इस्रायल तशेंच फालेस्तीन ह्या दोनी राष्ट्रांनी शांती वस्ती करून दी म्हणून आमी समेस्त मागया. उगडास कर हे भोव दयाळी हांव कुवारी मोरी तुज्या आश्रयाक धांवल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हणून केदींच कोणेंय आयकूंक ना. हे पातयेन देर कान घेवन तुजे सरशी धांवून येता. हे हांव करचें हांव कुवारी म्हजे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. ये मोरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशाच जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्याय म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका हे नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा सोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफात जोडयेत म्हणून तुवें दुमकाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परता. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां सयलेल्याय. तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हणून उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां.
ओ पवित्र सरचे माये तडव करी नाका पगार तुझे बळादीक हात म्हजेर विस्तारन म्हाका बचाव कर आमेन. भगवंती हांव वारी हांवें तुका वर्णिशें कर. तुझ्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भो पवित्र सरचेर आनी आमा पासत विनाती कर. तुझ्या बसवण्याक आमी फवोसोवचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणां आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बचावेचें इनाम आमकां सोडून दवरलां. भगवंत आमकां मरेचे पवित्र सरचे आमी आडतना तांतू आटा पेला. आमेन. सुमयाच्या नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सुमया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस चालवय. बाबार्थान तुजे शिश्यां आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचे तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टोंच्या आनी तुज्या आवयची पंपयरुजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडे शिडेंतली आनी वायटांतले निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गूण बाबरतान जियोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं. तुमकां राखोवंक तुमचे भितर असो. तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो. तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो. जतन करूंक तुमचे वयर असो. तुमकां आशिर्वाद दिवंक तो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वपदी देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन ह्या आराधान सुलोवन व्हरून मीस भेटोवन आपुरब्याचो प्रसंग दिल्ल्या मनादे बाप जोखीम फर्नांदीस आमच्या देशच्या बेजीक एक्लेजियल कम्युनिटी वा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणटा ताचे निर्देशक तांकां हांव तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आपुरब्याचें संगीत दिल्ल्या जॉन फेरार ताकाय आमी आभारी जावन आसा. सांगातास डिवायन वर्थ टीव्ही तसो मालाक स्टिफन मेंडीस जॉसवेन आनी तांच्या संगात्याक नोवेनाचें सगळें कार्य रेकॉर्डिंग करच्याक केल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आज तावन डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर संजेचेर हें कार्य हें सगळें मीस नोवेन परत प्रसार जातलें. आतां आमी निमाणें गीत गात आसतना कुमगाराक आयले वरी मुखार येवचें पवित्र थेलान तुमकां आमी मागतले. Otmo santo sta Deva moja taro katay ullasta Mozo atmo santo sta Deva moja taro katay ullasta Udvik सर्वे sporaci Mozo जीव गायता आत्मो मोजो देवा तरी संतोषान उडता मोजो आत्मो संतोषा देवा मोजा तारो कातय उल्लासा मोजो आत्मो संतोषा देवा मोजा तारो कातय उल्लासा आपले चरण घासीचेर ताणे दया दाखयली देखून म्हाका जनांगा सदैव म्हणटली मोजो आत्मो संतोषा देवा मोजा तारो कातय उल्लासा मोजो आत्मो संतोषा
उलटाची बंदांचेर संतत संतते सो आत्मो संतोस्ता देवा मोच्या तारकांतय उल्हासता म्हजो आत्मो संतोस्ता देवा मोच्या तारकांतय उल्हासता ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीच घडल्या म्हजो आत्मो संतोस्ता देवा मोच्या तारकांतय उल्हासता म्हजो आत्मो संतोस्ता देवा मोच्या तारकांतय उल्हासता Pompeiros Maie, Puta sobre Amquari Ashirvadi Manka Bagyan Kusache Kurven, Yoram Gamcha Deva, Amcha Vismanante, Baba Pache Pitache, Nipovitra Ratmechinami, Amen.